एकवटान रावल्या जिवीत सोपें, सुखी आनी समाधानी जाता। हाची जाणवीक आमकांच न्हय तर आमच्या पुर्वजांक लेगीत आशिल्ली आनी हेच खातीर तांणी हो एकवट तिगून उरचे खातीर, हो एकवट असोच फुलून वयचे खातीर देवाक दिनवासपाच्या निमतान वेगवेगळ्यो परबो घडोवन हाडल्यो। देखीक ईद, नातालां, दिवाळी, चवथ आनी आदी। ह्या परबांच्या निमतान कामाधंद्याक लागून पयस पयस पसरिल्ले कुटुंबाचे वांगडी आपणाच्या मूळ कुटुंबांत येतात। दोन खीण एकामेकाच्या सांगाता आवडीन आनी मोगान सारतात आनी ह्याच मोगाची ऊब घेवन उरिल्ले हेर दीस सारतात। आयज आमी मोगाचे आनी एकचाराचे नातें दाखोवपी, आमच्या जिवितान देवाचे तशेंच सैमाचे म्हत्व जागोवपी कविता शिकतले। हे कवितेचे नांव गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा येवया। गण म्हळ्यार प्रजा वा लोक आनी पती म्हळ्यार फुडारी वा देव। हाचो अर्थ गणपती म्हळ्यार प्रजेचो देव आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसाच बाप्पा म्हळ्यार बापूय, जो भुरग्यांक जल्माक हाडटा, तांकां राखता आनी सांबाळटा। मागीर मोरया ह्या शब्दाचो अर्थ कितें? हय, मोरया हें उतर म्हळ्यार नांव आनी हें नांव गणपतीच्या भक्ताचें। हो गणपतीचो भक्त इतलो आवडीचो आशिल्लो की ताणें गणपतीच्या नांवा वांगडा स्वताचें नांव जोडून येवचें अशी गणपती कडेन मागणी केली आनी गणपतीन ही ताची मागणी मोगान पुरी केली। ह्याच खातीर गणपतीचें नांव घेता आसतना आमी गणपती बाप्पा मोरया हें नांव घेतात। फुडल्या वर्सा येवया हाचो अर्थ गणपती बाप्पा तूं फुडल्या वर्सा यो, आमी तुजे परबेची मायेन मोगान वाट पळयतले। गणपती आमी पुजतलीं, नेवऱ्यो मोदक करतलीं, भजन आरती म्हणटलीं, प्रसाद सगळ्यांक वांटतलीं। आमी गणपतीची पुजा करतलीं, भजन आरती म्हणटलीं। इतलेंच न्हय, खावपाक नेवऱ्यो मोदक तशेंच गणपतीक प्रसाद करतलीं आनी हो प्रसाद, ह्यो नेवऱ्यो मोदक आमीच बसून रगडची ना। म्हळ्यार आमच्याच धर्मांतल्यांक न्हय तर हेर धर्मांतल्या लोकांक लेगीत आमी मोगान हे सगळे जिनस वांटलीं अशी माणकुलीं भुरगीं हे कवितेंतल्यान आमकां सांगतात। सगळीं एकठांय जमतलीं, माये मोगान रावतलीं, नवे कपडे घालतलीं, गणपती पळोवंक भोंवतलीं। गणपतीच्या निमतान सगळे कुटुंब रासवळ घरांत एकठांय जाता। खोशयेच्या वातावरणांत कोण रांदता आनी कोण जेवता हाचें भान लेगीत उरना। भुरग्यांक जाल्यार केन्ना दीस उदेलो आनी मावळ्ळो तें कळ लेगीत ना। तातले तातून सगळीं नवे कपडे घालून एकामेकागेर वचून गणपतीची परबी दितात। हाचो अर्थ एकामेकाचे खुशालकायेन ती वांटो घेतात। आंगणांत आमच्या खेळटलीं, फोग फुगेट्यो लायतलीं, फुगड्यो झेमाडे घालतलीं, तळयेर व्हरून पायतलीं। चतुर्थी म्हळ्यार फोग फुगट्यो भुरगीं कशीं विसरत? हय, पूण भुरग्यांनू
ह्यो फोक फुगेट्यो लावपाचें आमी उणें करपाक जाय. आनी हाचें कारण कितें? हय, ह्यो फोक फुगेट्यो आमचें पर्यावरण इबाडटात. ह्यो फोक फुगेट्यो आमच्या आवय बापायच्या दुडवांचो धुंवर करतात. ह्यो फोक फुगेट्यो आमच्या जिवाक धोको जावंक शकता. त्यो पेटयतना आमी आमचो आनी भोंवतणच्यांचो जीव त्रासान घालूंक शकतात. ह्या खातीर ह्यो फोक फुगेट्यो पयस दवरून खऱ्या अर्थान गणपती बाप्पाची पुजा करून तांचो आशिर्वाद घेवया. फुगड्यो झेमाडे ही आमची संस्कृताय. ही आमची संस्कृताय ही माणकुलीं भुरगीं सांबाळून दवरतलीं, मुखार व्हरतलीं. आनी शेवटाक गणपतीची मूर्त उमेदीन व्हरून तळयेर पावयतलीं. भुरग्यांनो, हे कवितेंत चवथीच्या निमतान माणकुल्या भुरग्यांचे एकवटाचे आवडे आमी पळयले. तर ह्याच भुरग्यांची देख घेवन आमी लेगीत आमच्यो सगळ्यो परबो माये मोगान आनी एकवटान मनोवया. आमची खुशालकाय हेर धर्मांच्या लोकांय वांगडा आमी वांटुया. तशेंच ह्यो परबो ही फेस्तां करतना फोक फुगट्यांचो उणो वापर करून पर्यावरण सांबाळुया. खऱ्या अर्थान देवाची भक्ती करुया. देव बरें करूं.